ही जाली धमकी फोर्साची आणि त्या धमकेक भीक घालनाकात तुम्ही ताबडतोब ती पॉलिसी आसा तें धोरण आसा तें रद्द करात आणि फक्त कोंकणीकच आणि मराठीक आनी हेर भारतीय भासांक तुम्ही अनुदान दिया अशें आमचो गोंय राखण मंच म्हणटा. तर कायदो कितें म्हणटा? आमकां गोंयांत एक संवय जाल्या आवय बापायक आपल्या भुरग्यांक जाय त्या भाशेन शिक्षण दिवपाचो अधिकार आसा म्हणपाची. हय ना कोण म्हणटा? अधिकार आसा, पूण आमकां जाय त्या भाशेन शिक्षण दितले आनी सगळे भाशांक शिक्षण दिवपाक सरकारान मदत करपा जाय हें म्हणपाचो आमकां कोणेच अधिकार दिवना. हें म्हणपाचो कोणेच अधिकार दिवना. भारतीय घटनेन दिवना, रायट टू एज्युकेशन कायद्यान म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्यान दिवना आनी खंयच्याच कायद्यान दिवना. सगळ्या कायद्यांनी म्हणलां हय तुमकां हक्क आसा आनी रायट टू एज्युकेशन कायद्यान चड म्हणलां की प्रत्येक भुरग्याक फुकट शिक्षण घेवपाचो हक्क आसा. पूण फुकट शिक्षण खंयचे भाशेन दितले, कशें दितले, ताजी प्रक्रिया कितें हें सरकारान ठरोवपाचें आसता. ते प्रत्येक भुरग्यान वा भुरग्याच्या बापायन ठरोवपाचें नासता. तुमकां जर सरकार दिता त्या भाशेंत शिकपाचें नाका, तुमी जाय त्या भाशेन शिकयात. तुमकां कोण आडायता? गोंयांत शंबरांनी शेकड्यांनी प्रायवेट इस्कॉलां आसा जंय मुळावी शिक्षण इंग्लिशींतल्यान चलता. ते सरकारा कडेन मदत मागनात, पेरंटूय मागनात आनी इस्कॉलांय मागनात. तो तांचो अधिकार, तांकां आवडटा ती शिकतात. पूण आमकां जर सरकारी मदत, फाल्यां कोणी चायनीज शिकयतलो आपल्या भुरग्याक, चायना म्हणटा तें आनीक 20 वर्सांनी जगांतले सगळ्यांत बलाढ्य राष्ट्र जातले अशें म्हणून सगळे म्हणटात. म्हणटकर आमची भुरगीं चायनीज शिकल्या बरी म्हणून फाल्यां कोणी चायनिजान मुळावी शिक्षण शिकतलो ताका सरकारान मदत दिवची म्हणून ताणें आंदोलन केल्या कशें? तें कोता पडचें ना. म्हणटकर आनी ताका तसो अधिकारय ना. ही गजाल जाली रायटाची, अधिकाराची. आतां हो अधिकार पळय आसा न्ही, एक म्हणजे तुका घटनेन दिल्लो अधिकार, कायद्यान दिल्लो अधिकार, आनी दुसरो अधिकार म्हणजे आमचें जें राजकारण चलता तातूंत तुका अधिकार मेळटा. अधिकार कसलो? तुज्या मतांचो. तुजे कडेन जर चड मतां आसलीं तुका आपोआप पावर येता, बळ येता, आनी तुजे कडेन जर मतां कमी आसलीं तुका बळ ना. जालें कितें? पूण आमच्या घटनेन कितें म्हणलां? घटनेन सारकें क्लियरली सांगलां की खंयच्याच मनशाचेर धर्माच्या आदाराचेर अन्याय जावपा जायना. सगळ्यांक सारकी वागणूक मेळपा जाय. तो क्रिस्तांव आसूं, हिंदू आसूं, मुसलमान आसूं, शीख आसूं, कोणीय आसूं, सगळे भारताचे नागरीक सगळ्यांक सारको न्याय मेळपा जाय. हाकाच ते सेक्युलरिझम म्हणटा. हो सेक्युलरिझम शब्द हाका वापरतात घटनेत. आतां हो सेक्युलरिझम पळय आसा न्ही, आमचे सगळे राजकीय पक्षांनी हाजो अर्थूच वेगळो केला. अर्थ वेगळो म्हणजे कसो? मेजॉरिटी जे आसात तांकां कुस्कुटा समान लेखप. तांचे हक्क कितें बाबा आनी प्रिंसिपल कितें, तत्वां कितें तें माननासतना फक्त मायनॉरिटीचे वोट मेळपा, मेजॉरिटीचे वोट मेळटा हाका ताका मेळटात, आदींच ते मेळटा म्हणटा तांकां चड पोशेवपाची गरज ना. मायनॉरिटीक पोशोवपाची गरज आसा, कारण मायनॉरिटीचे वोट मेळटकर सगळे चड वोट जातात आनी मनीस वेंचून येता. म्हणटकर गोंयांत तर मायनॉरिटी आतां 26% आसा. 26% वोट हे सगळ्यांक म्हत्वाचें म्हणून काँग्रेस सदांच मायनॉरिटीक पोशोवन दीस काडटाली आनी मायनॉरिटीक बाबा माथ्यार घेवन ताका सेक्युलरिझम म्हणटाली. तशेंच बाकीच्यो खुबश्यो पार्ट्यो त्यो मायनॉरिटीक ओ जातीच्या आदाराचेर थोडे जातीक ओ थोडे धर्माच्या लोकांक माथ्यार घेवन नाचून जनरली पळय हिंदू पळय आसात न्ही तांचेर मातसो अन्याय करताले आनी ताका सेक्युलरिझम म्हणटाले. आतां काँग्रेस करताली ते करता. आतां BJPनी गोंयांत तेंच करपाक सुरवात केला आनी तांचे वोट जाय म्हणून हे भाशेचे राजकारणाचे शिक्षणाचे राजकारण जे चल्लां ते BJPनूय आपणायला आनी BJP तेंच करता तांच्या वोटाक लागून. आनी आज फोर्स जो बॉब मारता, धमकी दिता सरकाराक, ती ह्या वोटांची धमकी, राजकारणी धमकी. आमी म्हणटा भाजपान हाका बिलकूल बळी पडचे न्हय, हे चेपणा खाला येवन कितें करचें न्हय आनी आपले मॅनिफेस्टोन जे बरयलां ताजेर लोकांनी तांकां मतां दिल्यात तांचो विश्वासघात करचो न्हय आनी तिणें आवय भाशेंतल्यान शिक्षण जर दिवपाक जाय अशें म्हणून मॅनिफेस्टोन बरयलां. आतां तांणी धोरण केलां तें ताबडतोब बंद करचें आनी आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दिवपाक अनुदान दिवचें. बाकीचे पळय आसा न्ही ते फाल्यां जर कोणी म्हणटलो माय मदर टंग इज इंग्लीश म्हणून ती वेगळी गजाल,
पूण माय मदर टंग इज कोंकणी म्हणून आपूण माय चायल्ड हॅज टू स्टडी इन इंग्लीश म्हणून हें कोता पडचें ना. तूं इंग्लिशींतल्यान तांकां शिकय, सरकारी पयशे मेळचे ना अशें धोरण सरकारान करपाक जाय. आनी कमिटी बी पळय नेमल्या पळय न्ही, तांकां हेर गजाली खुबश्यो आसा ताजेर आपलें रिकमेंडेशन करून सरकारान कमिटीच्या रिकमेंडेशनाक आपलें धोरण थारावपाची रावपाची गरज ना. तांणी ताबडतोब तें धोरण थारावचें. म्हणटकर सगळ्याक कळटलें बाबा ह्या सरकाराक डिसिजन घेवपाक कळटा आनी डिसिजन घेवपाक कळटा कसली गजाली कसले गजालीचेर हें करपा जाय तें करपा जाय म्हणून रोखडेंच थारावपाक येता आनी तें थारावन सरकारान दाखोवचें. हो जालो आमचो दुसरो विशय. आमचो तिसरो विशय आसा गोंयचे तरणाटे पुलिसांक भिता काय ना हो पळयात तो व्हिडिओ. मार फार हात तोड पाय मोड तकली फोड. मार फार हात तोड पाय मोड तकली फोड. मागीर पुलिसाक सांग हांव वता वाट सोड. मागीर पुलिसाक सांग हांव वता वाट सोड. नेरूल LPK वॉटरफ्रंटाचेर एका अनवळखी टोळयेन हल्लो केलो. 25 जाण तोंडाक मास्क बांदून मोटारसायकलीचेर आयिल्ले. तांणी डिस्कोथेकाची तोडफोड केली आनी सेक्युरिटी गार्डाक बडयलो आनी रुमांत बंद करून घालो. डिस्कोथेकाचे 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जालां अशें असो अदमास आमदार मायकल लोबो उक्तायता. डिस्कोथेक नंदन कुडचडकाराचो. तो सध्या मुंबय आसा. हो क्लब बेकायदेशीर म्हूण थंयचे लोक उलयतात. 25 गुंड कोणे आनी हेर सामान घेवन डिस्कोन घुसले. डिस्कोच्या गेटीर आशिल्ले सेक्युरिटी गार्डाक तांणी बरोच बडयलो आनी ताका एका रुमान बंद केलो. वो लोग आए, दो पहिया पहले दो आया खा दो गाड़ी. वो लोग बोलते हैं कि मेरे को खाना खाना है. तो मैं बोला कि सूर्या से पूछ के बताता हूँ, मेरे को मालूम नहीं है, मैं तो 10 दिन से ड्यूटी कर रहा हूँ. जब तक मैं इधर सूर्या को बुलाने के आया तब तक गेट ढाँक करके वो लोग आ गए और मेरा गट्टा ऐंच कर एक लपड़ मेरे को मारे और चाबी छीन लिए. फिर मेरे को और सूर्या को ले जाकर उधर कमरा में बंद कर दिया और मोबाइल छीन लिया. उसके बाद तोड़ फोड़ कर निकल गए साहब. हे गुंड डिस्कोन घुसले आनी तांणी बरीच तोडफोड केली. ह्या डिस्कोच्या वाठारांत बांदिल्ल्यो कलाकृती तांणी फोडल्यो. आमदार मायकल लोबो म्हणटा घडणुकेन 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जालां आसुये. हे येवन फोडप आनी तेजे बार कावंटराक उजो लावप आनी तेजो फूड कावंटर येवन फोडप, तेजे ग्लास येवन फोडप. It shows that somebody is very jealous. It shows that somebody was frustrated. Maybe he was not given an entry at this place. And around 25 boys had come over here. 25 जाण जे येयल्ले आयज जे तोडफोड करून गेल्या. पुलिसांनी बेगिनात बेगीन गुन्यांवकारांक सोदून काडचो. हे घडणुकेचो पर्यटनाचेर वायट परिणाम जाव येता अशें मायकल म्हणटा. हालीं 4-5 दिसां पयलीं दनपारच्या खंय 12 वरांचेर 16 मोटारसायकलीचेर 32 खंय तरणाटे आयले. सामके मास्क म्हणजे हें घालून बुरखे घालून तोंडाक. आनी तो डिस्को जो आशिल्लो LPK म्हणून निल्ला ताजी खंय मोडतोड केली. सगळे फर्निचर तोडले म्हणले. वॉचमॅनाक बी बंद केले सगळे. आनीक ताजो जे मोडतोड केल्या ताजो वालोर सादारण 30 लाख सुमार आसा अशें म्हणटात आनी पळून गेले. हातूंत पुलीस खंय आयले पुलिसांक खबर ना. पुलिसांनी आतां तपास सुरू केला. 5 जाणांक धरल्यात. पूण अशें जाता कित्याक? गोंयांत हाजे पयलीं अशें चड जायनाशिल्लें. हालीं जावपाक लागलां. दिसा उजवाडा अशें जावपाक लागलां. रातचे कोणी आयलो चोरी केली हें केली तें केलें आज पर्यंत चलत आयलां. पूण दिसाचे 12 वरांचेर 30 लोक येवन सगळो हल्लो करून म्हणजे हातूंत गोंयकारांक सेक्युरिटी खंय उरली? गोंयकारांक सुरक्षा म्हणटा ती खंय उरली? आनी अशें जाता कित्याक गोंयांत? म्हणटकर हें गोंयांत जाता तशें हेरूय राज्यांनी जाता काय गोंयांत हेर राज्यांनी जाता ताजे परस चड जाता हें आमी पळयलें. आनी अजापाची गजाल म्हणजे गोंयांत कन्विक्शन रेट पळय आसा. कन्विक्शन रेट म्हणजे हांव पुलीस हांव कोर्टांत केस घालतां. ते केशींत जे गुन्यांवकार आसा तांकां ख्यास्त जाता काय ना. ख्यास्त जाल्यार 100 जर केशी घाल्यो तातूंतले 90 जर केशींत ख्यास्त जर जाली गुन्यांवकारांत ताका कन्विक्शन रेट 90% म्हणून 90% कन्विक्शन रेट. ख्यास्त करपाची रेट 90%. म्हणटकर गोंयांत रेट कितली आनी भायल्या राज्यांनी रेट कितली? आनी गोंयांत क्रायम म्हणजे हे गुन्यांव वाडटात काय देंवतात काय तशेंच आसात? गेल्ली 5 वर्सांची जर तुमी आंकडेवारी पळयशात गोंयच्या पुलिसांनी दिल्ली
जाल्यार दर वर्सा सादारण 8 ते 10% हाजे मदीं गुन्यांव वाडटात. हातून सिरियस गुन्यांव आसा, मायनर गुन्यांव आसा, सगळे तरेचे आसा. हातून रेप आसा, हातून खून आसा, सगळें आसा. म्हणटकर हें सगळें वाडटा 10%. बरें 10% वाडटा. सोदून कितले काडटात ते? सोदून काडटात ते अरावंड 60%, 60 ते 65%. म्हणजे कितें, ही चोरी जाली, मागीर चोरी कोणें केली हें सोदून काडपा नाका, ती कोणें केली ती सोदून काडटा ते 60%, 65%, 35% चोरयो बिरयो, खून, रेप बीप सगळें केन्नाच मेळना आसतना उरतात. तें जालें. मागीर सोदून काडला म्हणून काम जायना, ताका सगळें इन्वेस्टिगेशन, सगळे पुरावे बी एकठांय करून कोर्टांत व्हरपा जाय आनी ताका ख्यास्त करून घेवपा जाय. ख्यास्त कितल्या लोकांक जाता? 100रांतल्या फक्त 7 लोकांक. 6.6 म्हणजे आमी 6.6 अशें जाल्यार 7 अशें धरया. 100 जर केशी तुमी कोर्टांत घाल्यो तातूंतले फक्त 7 जाणांक 7%, 6.6% लोकांक ख्यास्त जाता. महाराष्ट्रांत कितली जाता? 8.8%. महाराष्ट्रांत खूब बोवाळ जाल्लो. तुमी एकदम बरें शासन प्रशासन म्हणटा, बरें पोलीस म्हणटा, आनी हें कितें काय म्हणून 8.8%. उत्तर प्रदेश कितलो? 65%. म्हणजे 100 लोकांक कोर्टांत घाल्या तातूंतले 65 लोकांक ख्यास्त जाता. बिहार वायट. बिहार पयलीं पसून वायट म्हणटा. बिहार गुंड चड आसात म्हणटा. तातूंत न्याय बी कांयच ना, कायदो सुवेवस्था कांयच ना अशें म्हणून आसतालें. तातूंत 15%. तातूंत ख्यास्त करपाची रेट 15%. आनी उत्तर पूर्व राज्य जी आसा ते 90%. मिझोराम, नागालँड बी घे, ते 100 केसी घाल्यार 90 लोकांक शिक्षा जाता. आनी तशेंच उत्तराखंड 70 लोकांक सुमार शिक्षा जाता. म्हणजे 70 लोक म्हणजे 70%. 100 केसी घाल्यार 70 केसींनी लोकांक शिक्षा जाता. म्हणटकर गोंय जें आसा तें भारतांत सगळ्यांत कमी लोकांक शिक्षा जाता अशें आंकडेवारी वयल्यान दिसता. ही आंकडेवारी चूक आसल्यार पुलिसांनी ती मागीर करेक्ट करची आनी लोकांक सांगचें. पूण म्हाका मेळ्ळें ते आंकडेवारी वयल्यान अशें दिसता की सगळ्यांत कमी शिक्षा जाता ती गोंयांत. ताका लागून एकादलो पुलिसांचो भंय भुरग्यांक कमी आसा जावये म्हणून असल्यो गजाली चलतात. पुलिसांनी हाजें कारण सोदून काडपा जाय. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस वयले अधिकारी आसता ते आसामांत, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, हांगा सगळे मिझोराम, हांगा सगळ्याक तांणी सर्वीस केल्ली आसता आनी दिल्लीकय सर्वीस केल्ली आसता. म्हणटकीर हेर कडेन जर इतली चड ख्यास्त जाता आनी गोंयांत इतली कमी ख्यास्त जाता जाल्यार ताची कारणां कितें तांकां खबर आसपाक जाय. खबर ना जाल्यार ताणें सोदून काडचें आनी हाजेर कितें तरी उपाय करचे. आनी ख्यास्त जर चड जाली जायत साहजीकपणान भुरग्यांकय बी जे गुन्यांवकार आसा तांकां भिरांत दिसतली आनी हाजे फुडें गुन्यांव कमी जातले. आमचो आयचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता. देव बरें करूं. पळयत रावात जायत जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जाऊ दी जागे, जायात जागे, गांवकारांनू जायात जागे, जायात जागे.